आमच्या जिवितांत खंडीत जावन मागणें सडलां, उणें जावना. कितल्यो रिती आसात, कितले नोवेना, कितले पुरो नियाळ, युट्यूबार तांतू आंतू कितली मागणी आसा. भेटो उण्यो जाल्यात, सांगात पण उणें जाला. क्रिस्ते मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, परगांवांत काम करनासो पूत फाटी एकसुऱ्या बापायच्या घरा आयलो, बापायसरशी आयलो रजेर. आवय सरली, तो एकसुरो आसलो आनी बापाय कुमो करूंक म्हणून, कित्याक म्हयन्यास निमान हें जावन पयलो हप्तो सकट बिल्लांनी पुरो बांदूंक आसलीं. करंटाचें बिल्ल, उदकाचें बिल्ल, फोनाचें बिल्ल तें पुरो बांदूंक आसलें. आनी पूत बापाय सांगाता थोडेसे दीस आसचे, सांगाता कंपनी म्हणून बापाय खाण घेवन पोस्ट ऑफिसाक गेलो. थंय कितें बिल्लांनी पुरो बांदूंक, आनी थंय जायतो वेळ रावाचें पडलें, राखाचें पडलें. हें पुरो पळोवन पूत म्हणलो हें पुरो आनी किका जालें. सगळें फोनार करी येता, हांव तुका मोबायलार हें पुरो शिकयता. सगळें जालें. फाटी येतना दुसरें कितें घेवंक आसलें. तो म्हणलो हें पुरो वचून मार्केटाक वचून वेळ इबाडूंक आनी पुरो गरज ना. तुवें घरांतल्यान भायर येवन चित्त गरज ना. आतां खाली अशें ऑर्डर केलें जाल्यार घरांत येवन तुका कितें जाय सगळें येता. हें सगळें विवरून जाल्या उपरांत घरा येवन पावल्या उपरांत बापय हें फोन शिकयता म्हणटा. बापय म्हणलो बिलकूल ना. जालें पुरो नाका म्हणलो. ना व्हडलो कांय खर्च ना म्हणलो पूत. धर्माक दिल्यार म्हाका नाका म्हणलो. बाबा इतले कश्ट भायर वचून ह्या पावसांत तें कर हें कर, इतलो वेळ पाड आनी पुरो. बापय म्हणलो पुता पळयलें तुवें, हांव थंय पोस्ट ऑफिसाक गेल्ल्या जाल्यार म्हजे 5 आदले इश्ट मेळ्ळे म्हाका. तांचे लागीं हांव उलयलो. म्हाका वेळ पाड जावना. थंय मार्केटाक गेल्ल्या जाल्यार ताचे लागीं हांव उलयलो, हाचे लागीं सुमार सांगलो. तेन्ना पुताक समजलें तो वेळ विबाड न्हय, ती एक रीत मनशाक निजायकी जिवाळ दवरची. हांव हांगा घरा भितर उगस बसलो जाल्यार हांव पिसो जावंक आसा. म्हाका हो एक अवकाश, त्या खातीर हांवें वेचें म्हणलो. देखून म्हाका धर्माक दिल्यार घरांत ताण केलें जाल्यार नाका म्हाका. भाऊन आनी भयणीनो, एक संगत जर आमी पळयता तर जाल्यार आमच्या जिवितांत खंडीत जावन मागणें सडलां, उणें जावना. कितल्यो रिती आसात, कितले नोवेना, कितले पुरो नियाळ, युट्यूबार तांतू आंतू कितली मागणी आसात. मागणें उणें जावना पयलेंच्या की मस्त सडलां. भेटो उण्यो जाल्यात, सांगात पण उणें जालां. एकामेका भेट दिवची, एकामेका सांगाता उलोवचें मस्त उणें जालां. आनी असो मार आमच्या कुटुंबाचेर पडून आसा. आयचे फेस्त आमी संभ्रमतना मोरयेन भेट दिल्ली व्हडल्या दैवीक नदरेन, देवशास्त्रीय नदरेन पळयना तर जाल्यार ल्हान मट्टार सैमीक नदरेन आमी पळयलें जाल्यार 2 मिनिमम संगती आमकां शिकयत. पयली संगत, पवित्र आत्म्याच्या येण्याचो परिणाम जावन जर एकल्या लागीं पवित्र आत्म्याचें देणें या देवाच्या लागीं तो आसा तर जाल्यार ताच्या जिवितांत कितें जाता. पयल्यान तो आनी एकल्याच्या हुस्क्यान भरता. तो याती जेजू केदींच आपणाचें जिवीत आपणा खातीर जियेल्लो न्हय, आनी एकल्या खातीर जियेल्लो म्हणयात. आनी तें मोरये थंय आमकां दिसून येता. जेन्ना तिका समजता एलिझाबेथ उतर प्रायर गर्भेस्त आसा आनी आमी आनी इल्लेशें पातळ पळयलें तर जाल्यार एलिझाबेथ लजेन कोणायकी सांगना, ओगोस्त आसा. कोणायकी त्या विशयान सांगना. कित्याक ह्या म्हातारे कितें ह्या प्रायर गर्भेस्त जाल्या म्हणून उलयतीत म्हणून भियान तिणें कोणाय लागीं सांगून नासलें लजेन. आनी एक कोणा लागीं ती उलयतली, जाकारी मोणो जाला, बिरमोती क्लिस आसा. आनी मोरी धांवता 3 म्हयने तिचे सांगाता रावता. 6व्या म्हयन्यांत मोरयेक हीज बी हाडिल्ली. तिका एलिझाबेथी 6 म्हयने जाले म्हळ्यार 6 जावन 9 म्हयने बिरमोत भोव कश्टाली आसताली. आनी थंय मोरयेचो आदार. मोरी धांवता. देखून पयल्यान जर पवित्र आत्म्याचें देणें, देवाची कृपा आमचे थंय आसा तर जाल्यार आमी हेरांक समजता, स्पंदन करता, कुमो करता. व्हडल्या व्हडल्या भासांनी उलयता म्हणून अर्थ न्ही. व्हडले व्हडले पवित्र पुस्तकांत उलयता म्हणून तें बायपाट करन आनी कितें लिमोत चुरूक जाल्यार कशेंय करियत. पूण व्यक्तित्वांत देवाचें आजारपण आसा जाल्यार तुवें हेरांक पावताय. पयलें. दुसऱ्यान जायते फावटी आस्पत्र्यांनी जावंक पुरो या घरांनी जावंक पुरो कोण गडी स्पिडेन आसात जाल्यार कोणेंय येवचें नाका म्हणून बोर्ड घालतात. प्लीज डोंट विजीट म्हणटात. भेट दिनाकात.
आनी थोडे फावटी आमकां बघता रे ही कशें कित्याक अशें बरयतात कित्याक की म्हळ्यार आमकां भेट दिवंक गोत्तू ना आमकां पिडेन आशिल्ल्या व्यक्तीक कशें भेट दिवचें कशें उलोवचें म्हूण गोत्तू ना खंडी जावन तांचे थंय निराशा आसा आनी आमी त्या निराशेक आणिल्लें थेल वता देवान अशें कित्याक केलें देवान कितें सून घालें आमी इतलें मागणें केलें तें केलें हें केलें पुरपुरे आनी आणिल्लो पोटजाळ आनी निराशा शिवाय बरेपण आनी ह्या खातीर जायते म्हणटा दया करून येनाकात आयच्या मोरयेच्या स्तुती गायनांत पळया सेंटर कितें तिच्या उलोवण्याचें या ती एलिझाबेथ लागीं केल्ल्या संवादांत कितें केंद्र आसा देव देवा विशयान ती उलयता देवाची वाखाणणी करता देवान तशें केलां अशें केलां म्हणून न्ही खंयच्याय संगती विशयान देखून जर आमची भेट फळादीक जायचे बऱ्या संगती विशयांत देवाच्या आशिर्वादा विशयान ताच्या बऱ्यापणा विशयांत केंद्रीकृत जायचे जर खंयच्याय एका नापसंदीच्या गरज नातल्या संगती विशयान हें करता जाल्यार खंडीत त्या भेटे वरवीं बरें जावचें की चड वायट जाता तर मुगाच्या भाऊन आनी भयणीन मिसाच्या बलिदान आमी भेटयतना पयल्यान आमकां उलो आसा आमच्या कम्फर्ट झोनांत हांव आमच्यात त्या सेक्युरिटीत हांव बरें जाता घरा बसून टी व्ही मुखार बसून न्हिदोवन तें करूं पूण ताचेर हांव कांयच आशिर्वाद येना आनी इल्लेशें चड जडा येत तितलेंच पूण जर आमी आनी एकल्या भेट दिता देवाचें बरेंपण आमच्या मुखार हेरा मनशाक पावता म्हज्या देवाच्या मातयेन म्हाका भेट दिवचें बाग कशें फावो जालें म्हणून एलिझाबेथ उद्गारता संतोसता जशें मोरयेन एक तबेरनाकल म्हणल्या बरी जेजूक वेलो आमच्या हर एकल्याच्या अंतस्करणांत काळजांत जेजू येता ताका घरा दवरच्याक न्ही एकल्याकूय त्या जेजूचो संबंद संपर्क आमी हेरांक दिवंक फावो हें पयलें दुसऱ्यान देवाची वाखाणणी आमच्या जिबेन तशें आमच्या व्यक्तित्वान करूंक आयचें फेस्त आमकां उलो दिता तर परत येवक्रिस्तान येवचो तो सुमी येदोळसो आपल्या उतरान तो आमचे लागीं उलयला आपल्या सक्तेन तो आमकां बरो आपणाची हातेरां तो आमकां करूं